गोवा डेअरी वेटनरी डिपार्टमेंट आणि कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या सपोर्ट प्राइज डिस्ट्रीब्युशनच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमचे फिशरीज मिनिस्टर किंवा एनिमल हजबेंड्री मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर, गोवा डेअरीचे MD पराग नगरशेखर, डॉक्टर नितीन नाईक, रितेश रवी नाईक या कला मंदिराचो चेअरपर्सन आणि आशुतोष आपटे, समोर बशिल्ल्या म्हज्या शेतकार भाव आनी भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक आनंद जाला काय जावंक ना? जाला असो म्हाका दिसना. जाला जाल्यार नेटान ताळयो मार मरे. शिवानंद वगे कित्याक पडला तर तूं जाला म्हणटरी वग्गी रावता मरे. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे डेअरीच्या बाबतीत म्हणजे आमचो मिनिस्टरूय बी पर्सनली इंट्रस्ट घेवन वेगवेगळ्यो गजाली करता, हांवूय वेगवेगळ्यो गजाली करता. आनी आयज तर म्हाका दिसता म्हणजे इन एडवान्स चवथ जावच्या पयलीं बोनस दिलो म्हणपाक काय हरकत ना. हय काय न्ही? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान घोशणा दियात सगळे जाण नेटान. भारत माता की. हात वयर काडीत ना, थोड्या जाणांक पयशे मेळचे ना. हा, गो माता की, भारत माता की, वंदे मोदीजी आप आगे बढो. अरे मोदीजी खातीरूच हें शक्य आहा, नाजाल्यार आमकां शक्य जावचें नासलें. हय, हांव मुद्दामून सांगता, आमी इन्सेंटिव्स दिता किंवा येदें व्हडलें दीत करता पळय न्ही, हे रीण काडिनासतना करता. हांव मुद्दाम कळोंक जाय म्हणून सांगता. पयलींची सरकारां रिणूय काडटाली आनी लोकांकूय दिनासली. तुमी जर म्हाजो फाटलो 1 एप्रील पासून जुलय पर्यंत जर पळयशात, एक्काय पयशाचें रीण सरकारा खातीर हांवें काडूंक ना. आनी 10 वर्सां पयलीं काडून दवरलेल्या रिणाचे 600 कोटी रुपया ह्याच 4 म्हयन्या खातीर भरल्या. म्हणजे हे फायनान्शियल मॅनेजमेंट. कारण बऱ्याच लोकांक हें खबर ना. कारण सरकार चलयता आसतना वेगवेगळ्या गजाली खातीर पयलीं रिणांच काडची पडटाली. आनी म्हणून हांवें म्हटलें मोदीजी खातीर आमकां हें शक्य आहा, अदरवायज आमकां हें पॉसिबल नाशिल्लें. पयर हांवें फायनान्स रिव्यू मिटींग घेतली, आमकां 4000 कोटी रुपया रीण काडूं येता. पूण हांवें अजून पर्यंत एकूय काडूं ना ह्या वर्साचें. म्हणजे ताच्या खातीर आमी वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यात करीत आसा. आयचो कार्यक्रम आनी तोय बी हांवें सांगता कित्याक, आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय. आनी स्वयंपूर्ण गोंय जर करतले आसत ते एग्रीकल्चर सेक्टरांत, पिसिकल्चर सेक्टरांत, डेअरी फार्मिंगांत, हॉर्टिकल्चर फार्मिंगांत, ह्या सगळ्या विशयांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाचें काम करता. पयर नॅशनल फिशरीज डे म्हणजे आमी पळयताले की राष्ट्रीय लेवलाचेर नुस्तेकारांचो दीस हो आयज पर्यंत केन्ना मनोवंक नाशिल्लो. तो पयर आमी फर्स्ट टायम मनयलो. सगळे नुस्तेकार इतके खूश की पयले फावटी पणजेंतल्या जिमखाना हॉटेलांत तांकां आफयले आनी तांकां म्हणजे वेवस्थीत रित्या बरो कार्यक्रम जालो. प्रत्येकाक आमी पळयता, आमी सगळे जाण नुस्तें घेवंक वयता, बट तें नुस्तें खंयच्या हितूर काडटा, कित्याचेर कापता, कितूर घालता, कोण पळयनाशिल्लो. म्हणजे लक्षांत आयलें की तें हायजेनीक कंडिशन आसप हें गरजेचें आसा. आनी तें हायजेनीक कंडिशन आसूंक जाय म्हणून तांकां कंटेनर वेवस्थीत रित्या, ताजेर आसलेली वयर स्टीलची प्लेट, ताका कट करता ती सुरी सुद्दां कलमेल्ली आसूंक जाय, नाजाल्यार ती कलम आमच्या पोटान वयतली. म्हणून ताका कट करपाक बरी सुरी, ओके. ताज्या भायर तांकां बसपाक बरें स्टूल. हांव मुद्दामून तुमी आतां नुस्तें घेवंक वचत जाल्यार जवळपास गोंयांतल्या एक 800 ते 900 नुस्तेकारांक हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्या तांच्या कडेन प्रत्येक मार्केटान वचून. आनी म्हाजें तर म्हणणें आहा की तांकां प्रत्येकाक आय कार्डूय दिलां. कारण हो धंदो, नुस्त्याचो धंदो आनी दुदाचो धंदो हो फक्त गोंयकारांच्या हातीन आसा आनी तो गोंयकाराच्या हातीन उरपाक जाय म्हणून आमी काम करपाची गरज आसा. हांवें पळयलें की एप्रॉक्सिमेटली 1000-1200 नुस्तेकार जे डायरेक्टली नुस्तें विकता, परत हारकारी म्हणून आसले जे नुस्तें डायरेक्टली जाळ घालून काडटा. गेली 10-20 वर्सां तांचे प्रॉब्लेम तशेंच आसले, कोणीच सॉल्व करूंक नासले. तांकां फर्स्ट टायम रजिस्टर्ड करून दिलें. गोंयांत जवळपास 150 जाणांनी आतां तेंचे एसोसिएशनान सर्टिफिकेट घेतल्या. तांकां अननेसेसरी तांकां 1.5 लाख रुपया फारीक करचे, म्हणजे 5000 रुपया फारीक करा. नॉमिनल विशय सोंपलो. म्हणजे आमच्या फोंड्या कुणय भागांतले बरेच जाण आसात हारकारी, ओके. आनी तेंचो विशय सोडयलो. हांवें कित्याक सांगता, म्हजें सरकार समाजांतल्या बारीक मनशाचो विचार करता. मागीर तो नुस्तेकार जावनी, दूदकार जावनी, फुलकार जावनी, शेतकरी जावनी, ह्या लोकांचो विचार करता. म्हणून हांव स्वयंपूर्ण गोंयचेर उलयतां. तितूंतलोच हो कॉन्सेप्ट की आज हांव पळयता की फाटल्या दिसांनी गेले कितलेशेच दीस
बाब निळकण हडकण प्रेस मदीं मदीं प्रेस घेतल्या तेंच्यांनी इतकें काय म्हणोंक ना आमकां मातशें. संजू आहा कुंकळकार ओके हो काय म्हणजे म्हाजे कडेन निवेदनूय दिता आनी तो प्रेसूय घेता जाता तितके बेगीन रेट बीट वाडय म्हणून ओके. त्या खातीर म्हणजे रेट वाडोवपा खातीर तसो म्हणजे तातो मळीक शिवानंद भाकरे हे सगळे जाण शेतकरी कायम म्हज्या फाटल्यान लागलेले आसा नो डावट. तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा गोंयांत जो प्रायस दिता तो कंपॅरिजन जर भायल्या स्टेटीत तुमी कंपेर करीत जाल्यार इतको प्रायस भायल्या स्टेटीत दिना. आमी जशें म्हणटा की गाय घेवपाक सबसिडी, दुधाचेर इन्सेंटिव्स आनी ताज्या उपरांत सपोर्ट प्रायस आनी वयल्यान आमी म्हणटा तशें नो डावट म्हाका खबर आहा की सगळ्यांत हार्ड वर्क जर कितें आसत जाल्यार ते डेरी फार्मिंगान आसत. इट इज 24/7 365 डेज एकूय दीस सुटी घेयनासतर तुमी काम करता. हांव एप्रिशिएट करता तुमचें काम. तुमी कश्ट करपाचें काम जें आसा पळय न्ही खऱ्या अर्थात तुमी करता. आनी म्हणून तर म्हणजे आमी गोवा डेरीच्या वतीन टायम टू टायम वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या सगळ्या दुधकार भावा खातीर करीत आसा. एप्रॉक्सिमेटली 172 सोसायटी आनी जवळपास 4500 जे आसपास फार्मर जे डायरेक्टली गोवा डेरीक दूध घालता हांचे सगळ्यांचे विशय टायम टू टायम म्हणजे आमच्या गोवा डेरीच्या मॅनेजमेंटांतल्यान किंवा जे फार्मर्स सुमूल डेरीकूय दूध घालतात हांचे वेगवेगळे विशय हे म्हणजे सरकाराच्या मार्फत आमी वेगवेगळे फावटी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्या सोडयल्या. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव दुधकारां कडेन डायरेक्ट कम्युनिकेट करता. प्रत्येक फावटी डायरेक्टली हांव उलयतां आनी सगळे तेंचे विशय हे सुटावे करपाचे प्रयत्न करता. तुमी डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. नाजाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1,00,000 रुपयान हाडप ही ताका परवडना आनी म्हणून तो मागीर इल्लो इल्लो शिफ्ट जाता. आनी म्हणून आमी आयच्यान म्हाका दिसता आतां सुरू करतलो आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनी खूब मोठ्या प्रमाणान. कारण एप्रॉक्सिमेटली जर तुमी पळयशात जाल्यार आमच्या दुधाची गरज गोंया खातीर म्हणजे फॉर द पीक सिजन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार 4.5 लाखा पेक्षा चड आसा. आमी म्हणटा 2.5 लाख एवरेज बट ती 4.5 लाखाच्या पेक्षा चड वयता. पण आमी प्रोडक्शन कितलें करता तर आमी प्रोडक्शन करता नॉट मोर दॅन 60,000. 60,000च्या पेक्षा चड दूध आमच्या कडेन प्रोडक्शन जायना. म्हणजे केदो व्हडलो गॅप आहा तो पळयात. आनीक 1-1.5 लाख सुद्दां जरी आमी दूध प्रोडक्शन करपाक शकले आसत जाल्यारूय तें पॉसिबल आसा. जेणे करून डेली बेसिसाचेर गोंयकारांचे पयशे गोंयची इकॉनॉमी जी भायर वता ती आमच्या गोंयकारांच्याच बल्सान उरतले. हे पयशे आमकांच मेळटले गोंयकारांक कोणाक तरी भाव भयणीक मेळटले. आनी दीस इज नॉट लेस अमावंट. दीस इज अ क्रोर्स ऑफ रुपीज पर डे. आमी जर बारीक तेजो विचार करीत हांवें फक्त दुधाचोच विचार केला. हांवें तुजो दही लस्सी पनीर आनी ह्या गोश्टीचो विचारूच करूं ना. हांवें फक्त दूध सांगलां म्हणून म्हटलें हांवें क्रोर्स ऑफ रुपीज हे डेली भायर वता पळय न्हू तेजो विचार जर आमी थोडोसो आमी त्या खातीर बरेचशे फावटी प्रत्येक दूधकार म्हणजे हांवें म्हाजी डेरी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना 5-6 जाणां कडेन गेलो जाल्यार आमी कितें सांगता करूं नाका म्हणटा तो डेरीचो धंदो म्हणटा तो करपाचो ना कसो. अरे आमी हें सांगपाचें बंद करात. काडूनय न्ही थोडे कश्ट. कित्याक म्हाका 4 जाणांनी सांगलें तूं पिसावला काम पावलो डेरी बिरी सुरू करूं नाका म्हणपालो तरी आमी केली. आनी अजूनय बी 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता. आतां ती थोडीशी फायद्यान चलो व्हडल्या फायद्यान चलना बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटी डेरी कन्सेप्टांतल्यान. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या दूधकार भावांनी भयणींक आमी उरलेल्या युवाक एनकरेज करपाक जाय. हय तूं डेरी घेता मरे तुका कितें लागता तो सपोर्ट आपूण करता म्हणून ह्यो सपोर्ट तांकां सांगपाचो एक मोरल बुस्ट दिवपाची गरज आसा. वायस वर्सा आमी अशें सांगचें न्ही की तूं करूच नाका घेवच नाका हें कोणी सांगून ताका डिस्करेज करचें न्ही. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट तुमकांय आसा. हय डिफिकल्टीज आसतल्यो कांयच सोंपें ना
आणि म्हणजे इजिली कांयच मेळचें ना. थोडेशे कश्ट हे आसतलेच. उरता उरलो मिल्क प्रायस सपोर्ट दिवपाचो. ऑलरेडी म्हाज्या पयलीं उलोवपी दोनूय मिनिस्टरांनी म्हणजे आमी गायीच्या दुधा खातीर 6 रुपीज गायच्या दुधा खातीर आमी 6 रुपया आनी म्हशीच्या दुधा खातीर आमी 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिला. तो 1 एप्रिलांतल्यान आमी सपोर्ट प्रायस आत्तां दिवपाक सुरवात केलो आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आज आमी हे दोनूय म्हयन्याचे पयशे जे आसा हे एट अ टायम रिलीज करता. तुमचें म्हणणें आसलें की इन्सेंटिव्स पयलीं 6 म्हयन्यांनी मेळटाले किंवा ताका मेळोंक एकदां 6 म्हयने 8 म्हयने वताले. म्हाका दिसता ते दर 2 म्हयन्यांनी 10 तारखेक मेळपाक सुरवात जाल्या काय ना 1 म्हयन्यान जाल्या काय ना. पण म्हाका कोणूच सांगूंक येवंक ना की दोतोर तुवें सांगलें आनी ते दर 10 तारखेक इन्सेंटीव मेळ्ळे म्हणून एकट्याय शेतकारान म्हाका सांगलें ना. तुमी मेळना तेन्ना म्हाका सांगूंक येताले 6 म्हयने जाले मरे पयशेच मेळोंक ना म्हणून. पण मेळ्ळ्या उपरांतय सांगूंक जाय हे कित्याक पॉसिबल जालें. हांवें म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटाक हो फास्ट ट्रॅक करपाक लायले आनी ते दर म्हयन्याक जो तेजे पयशे ताका मेळपाक जाय. म्हाजें इतकेंच कित्याक म्हणलें आमी जें बरें करता तें बरें केलें हेंय बी तुमी म्हणपाक जाय. कोण लोक म्हणचो ना ते तुमीच म्हणपाची गरज आहा जेका फायदो जाता ताका. म्हणून हांव संजू उरलेली प्रेस कॉन्फरन्स एक घे म्हणजे उरलेल्या सगळ्या उरलेल्या शेतकाऱ्यांकूय कळोनी की पयलीं जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या उपरांत गोवा डेरी अजूनय बरी चलता हे तरी हांव मान्य करतलो की त्या निमित्तान सगळें सुटसुटीत जाला. खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक वेवस्थीत रित्या इन्सेंटिव्स आनी सगळे लोकांचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे सॉल्व जाल्यात. थोड्या जाणांक वायट दिसो तितून हांव वचना बट शेतकऱ्यांचो बेनिफीट कितें शेतकऱ्यांचो फायदो कितें हो आमी सातत्यात आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यान करून दिवपाचो प्रयत्न केला. हांव पळयतां की फाटले कितलेशेच दीस आमी म्हणजे ह्या दूद ह्या धंद्यांतल्यान जेका मेक इन गोवा मेड फॉर गोवा ह्या कन्सेप्टांतल्यान म्हाका दिसता आनीक खूब मोठ्या प्रमाणांत की दूदकार हे ह्या धंद्यांत येवपाक जाय. म्हाका दिसता बाब प्रितम पाटील सारकेलो इज माय बरो मित्र म्हाजो बाय प्रोफेशन इंजिनियर बट डेरीचो बिझनेस करून आपलो खूब बरो बिझनेस तो सांबाळटा. त्या खातीर हे एग्जाम्पल आसा की अशा पद्दतीचे सुशिक्षीत युवक ह्या धंद्यांत येवं शकता आनी वीच इज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस आसा हो आमकां लोकांक दाखोवपाक दिवपाक जाय. आमचें म्हणणें की एनिमल हजबंड्रीच्यो सर्विसीस ह्यो आनिकूय प्रॉम्प्ट करपा खातीर नो डावट म्हणजे गोवा डेरी सर्विसीस दितात वेटरनरी तुमकां बाकीचे मेडिसिन्स हे ते एनिमल हजबंड्रीची डिपार्टमेंट्स ह्योय सर्विसीस दिता. मदीं आमी तुमकां 24/7 सर्विसीस दिवपा खातीर 2दा टेंडरूय केले पण आमकां प्रॉम्प्ट बरी वेटरनरी कंपनीज म्हणजे जे मोबायल सर्विसीस दिवपी ही वेवस्थीत रित्या कंपनी मेळूंक ना. म्हज्या तकलेंत आसा की रातच्या 1काक जरी तुमकां दोतोर लागलो जाल्यार सुद्दां दोतोर एम्बुलन्स घेवन म्हणजे जशी मनशांक येता तशीच ती एम्बुलन्स घेवन तुमच्या गोट्यात येवपाक जाय. ह्या पद्दतीची सोय जी आसा ही थोड्या दिसाच्या भितर आमी क्रिएट करता जेणे करून प्रॉम्प्ट सर्विसीस जावपाक जाय. हांव टायम टू टायम म्हणजे वेटरनरी डिपार्टमेंटाक सांगत आसा की प्रॉब्लेम खंय आसा AI करपाक आसा. तो AI जर त्या टायमार जालो जाल्यारूच गाय गाप धरतली. म्हणून हे सगळ्यो सर्विसीस म्हणजे आमी ट्रेनिंगूय दिवपा खातीर तांकां टायम टू टायम सुरवात केल्या. आमचे एसिस्टंट्स जे आसा हांकांय बी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे सुरू करून तुमकां सगळ्यो सर्विसीस प्रॉम्प्ट जावच्यो म्हणून काम सुरवात केलां. आमी तेकाच लागून गोंयांत आमी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली. आतां आमी वेटरनरी कॉलेज ह्या वर्साच्यान सुरवात करता जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणांत वेटरनरी डॉक्टर्स आनीक मोठ्या प्रमाणांत तयार जातले जे आपले प्रायवेट क्लिनीक सुद्दां फॉर स्मॉल एनिमल बीग एनिमल्स हांच्याय खातीर चलयतले. ती कॉलेज ह्या वर्साच्यान आमच्या फोंड्यांत कुट्टी हांगासर नवीन वेटरनरी कॉलेज जाता. अंदूच्या वर्साक गोंयच्या भुरग्यांक त्या वेटरनरी कॉलेजींत एडमिशन घेवपाची सोय ही जातली आनी इन लॉंग रन आमी फिशरीज कॉलेज सुद्दां हे हांवें कित्याक सांगलें एखादो जर वेटरनरी म्हणजे दुधाचो धंदो वाडटलो आसत जाल्यार ताज्या खातीर जी मॅनपावर लागता जो ह्युमन रिसोर्स लागता तोय तयार करचो पडटा. आमी जो वेटरनरीचो एसिस्टंट कोर्स आशिल्लो तो मदीं चार बॅची आमी मदीं केलो. परत एकदां तो आमी कोर्सीस परत सुरू करता कारण जो पर्यंत ट्रेन्ड मॅनपावर किंवा स्किल्ड मॅनपावर ना जाल्यार हो धंदो वेवस्थीत चलूंक शकना. म्हणून तो लॉंग रन चलचो आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आनी बरो चलचो
म्हणून नव्यान आमी वेटरनरी कॉलेज ही बी कॉलेज आमी सुरवात करता. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या दूधकार भाव भयणी कडेन मागता की गोंय दुधाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें हाज्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाची गरज आसा. तुमी फाटल्या 4 दिसाच्या पयलीं जर पळयलें आसत जाल्यार सायडीकच्या शेजाऱ्याच्या राज्यांत की दुधाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात रेट मारून दुधात भेसळ कितल्या मोठ्या प्रमाणात आसा हें दाखोवन दिलें. बट आमचो गोंयकारांचो विश्वास हो गोवा डेरीचेर आसा आनी पुराय FDA माध्यमांतल्यान गोंयांत येवपी सगळें दूद आमी टायम टू टायम चॅक करता. इवन दो हांवें FDAक तर आतां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की मिल्क प्रॉडक्ट जे आसा बाकीचे सगळे हेय बी टायम टू टायम चॅक करचे, कारण गोंयकारांच्या हेल्थाची काळजी ही आमकां आसा, जेणे करून भेसळयुक्त प्रॉडक्ट खंयचोच गोंयांत येवचो न्ही. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की क्वॉलिटी मिल्क हे आमी गोवा डेरी कडेन दिवचे, जेणे करून फॅट्स हो बरो लागलो जाल्यार तुमकां सपोर्ट प्रायजूय बी होय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मेळटलो. आनी हे सगळें कन्सिडर करून आमी म्हाका दिसता इंटिग्रेटीव फार्मींग ह्या कन्सेप्टाचेर वचपाची गरज आसा. इट इज एन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चर किंवा कुक्कुटपालन हे सगळें जर एकत्रीत रित्या केलें जाल्यार ताजो खूब मोठो फायदो हो आमकां जावपाक शकता. म्हणून आमी इंटिग्रेटीव फार्मिंगाचेरूय बी भर दिवची. इंटिग्रेटीव फार्मिंगांतल्यान आमकां हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो होय जावपाक शकता. हांव परत एकदां म्हणजे सरकाराचेर बऱ्याच जाणांक सरकार म्हणजे थोड्या जाणांक केसी घालपाच्यो टायम टू टायम संवय जाल्ल्यो आसता आनी त्योय बी म्हाका जाल्यार दिसता एकदां की स्वताच्या इंट्रस्टा खातीर, शेतकऱ्यांच्या इंट्रस्टा खातीर न्ही. म्हाका जाय जाल्यार शेतकऱ्यांनी सांगचें की बाबा कोण तेंच्या म्हाका शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी बरोवन दिवचें हय आमच्या इंट्रस्टान आसा म्हणून. आमची तयारी आहा. हितूंतल्यान तुमच्या डेरींतल्यान आमी पयशे सरकाराक घेयना. म्हाका दिसता वयर पडल्यार कोट्यावधी रुपया जे आसा सरकार टायम टू टायम तुमकां दिता. थोड्या जाणांचो कित्याक असो इंट्रस्ट असो कळना. म्हणून हांव म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा की शेतकऱ्याच्या फायद्या खातीर जर डेरी चलपाक जाय आनी म्हणून सरकार कार्यरत आसा. कारण तेच खातीर म्हणजे फुडेंय बी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो शेतकऱ्यांक जाय तो दिवपाक सदोदीत आमी तत्पर आसतले. म्हाजे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट आसतले किंवा गोवा डेरीचे एट प्रेझेंट आसतले मॅनेजमेंट हे ह्या सॅक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आज आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केलां की प्रत्येक डेरी सोसायटीचेर तांच्यांनी बोर्ड जे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो घालून ताजेर तुमच्या डेरीचें नांव वीच इज एफिलेट म्हणजे सोसायटीचें नांव तेज्या सकयल इट इज एन अंडर कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट एफिलेटेड टू द गोवा डेरी आनी सपोर्टेड बाय द एनिमल हजबंड्री बोर्ड रेडी करून आमीच दिता. बट तुमच्या डेरीचेर तो मोठ्या प्रमाणात 172 डेरीचेर लायिल्लो आमकां दिसपाक जाय. कारण ती बी डेरी वीच इज एफिलेटेड टू द गोवा डेरी आनी सपोर्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे लोकांक कळपाची गरज आसा. कारण बरेचशे फावटी लोकांक कळत ना की पयशे कोण दिता. बऱ्याच जाणांक दिसता कितें खबर आहा थंय जो बसला सेक्रेटरी पळय न्ही तोच तांकां पयशे दिता काय कितें हे ताका दिता. ते पयशे जे आसा पळय न्हू हे सरकार दिता आनी ते आमच्या मूळ गोंयकारांक मेळपाक जाय. हाज्या खातीर आमचो सरकाराचो सपोर्ट आसा. पूण आमी ऑलरेडी बोर्ड लावपाचो ऑलरेडी डिक्लेअर केला. खरें म्हणजे आयजूच हांवें बोर्ड हाड म्हटलेलो पण आमच्या कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट तांच्या मदीं कॉर्डिनेशन जालें ना. थोड्याच दिसाच्या भितर बोर्ड हो तुमच्या प्रत्येक डेरी कडेन स्वता पावयतले हाडून ते तुमी डेरीचेर वयर तो लावन घेवचो, जेणे करून प्रत्येकाक एक आत्मीयता उरची की हय ही सोसायटी म्हजी सोसायटी ही कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसा. म्हजी सोसायटी गोवा डेरी कडेन एफिलेटेड आसा आनी म्हज्या सोसायटीक एनिमल हजबंड्रीचो इन्सेंटीव सपोर्ट हो म्हाज्या सोसायटीक मेळटा हें तकलेन आसप गरजेचें आसा. कारण हो सपोर्ट आमी वन टायम दिना, हो सपोर्ट टायम टू टायम एवरी मंथ आनी फुडें कितलींशींच वर्सां दिवपाची आमची तयारी आसा. फुडें जाय काय नाका? जाय जाल्यार आमचेच सरकार येवपाक जाय, ताज्या शिवाय कोण दिवंक शकना. हाज्या पयलींच्या सरकारांनी कितलो दिल्लो हांव खरें सांगना? हय काय न्ही? येवपाक जाय काय नाका? येवपाक जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान घोशणा दियात. भारत माता की वंदे. हांव चड वेळ उलयना बट परत एकदां सांगता हांव आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर ह्या डेरी फार्मिंगांत तुमचो सगळ्यांचो तेंको आतां आसा ताच्या पेक्षा आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात जावचो. आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात फार्मर जे आसा हे डेरी वेवसायांत येवचे
हे तुमच्या लागीं मागता आणि तुम्ही सगळ्या जाणांनी ते प्रमोट करचे इतकेच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. उलयता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.